सुरुवातेक गायन करूया A2 पेज 1. आयच्या मिसाच्या बलिदान केले मागुया जे आमची भाव भयणां पिडेस आसात कश्टातात तांचे बरे भलायकी पासत आमी मागुया आनी जे आमची भाव भयणां मरून गेल्यात हे पिडे पासत देवान तांकां बरो सूर फाव केल्या प्रमाण आयच्या मिसाच्या बलिदांत आमी मागुया. बाबाच्या आनी पुत्राच्या आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमच्या सुम्याच्या क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचें सव्यासूं. मोगाच्या भाव भयणो, आयज आमी 24वो आयतार साद्या काळाचो 24वो आयतार आनी आयचो सेवा धर्म आनी वाचपा आमकां एकाच विशयाचेर आमकां नियाळ करूंक सांगता आनी तें म्हणल्यार बोगसणें दिवंक. आमी आमचे लागीं विचारया आमी दुसऱ्याक बोगसणें आमी दिलां काय. दुसऱ्याक हांवें बोगशिलां पूण म्हज्या काळजांतल्यान त्या मनशाक हांवें बोगशिलां काय. आयचे जेजू आमकां म्हणटा तुवें दुसऱ्याक बोगसूंक फाव. पेद्रू जेजू लागीं म्हणटा सायबा कितले फावट हांवें म्हज्या भावाक बोगसूंक जाय. आनी जेजू पेद्रूक म्हणटा 7 फावट न्हय पूण 70 फावट 7 म्हणल्यार काळजांतल्यान सदांच तुवें दुसऱ्याक बोगसणें दिवंक गरज. तर आयज ह्या विशयाचेर आमी बोगसणाचे वयर आमी नियाळ करता आसतना पयल्या सुवातेर आमी आमच्या लागीं विचारया आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिलां काय. जावं आमच्या घोराब्यांत जावं आमच्या शेजाऱ्यांक जावं म्हज्या पेल्याक हांवें बोगशिलां काय म्हज्या काळजांतल्यान. जाय पण आमी चुकल्या दुसऱ्यांक बोगसणें दिवंक. बोगसणें मागुया आनी फावो ते परी वाट घेवचे खातीर मिसाच्या बलिदानांत आमची पातकां आमी उडकून घेवया. बाराबर आमी म्हणुया हांव पातकी आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो विनय सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान वायट रस्त्यान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बेगीन सांगपाक मेळ्ळी सगल्यांक दुयेंतान भोगता आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सस्पराध्या लागीं विनत करून प्रार्थना मागता. सर्वपदादी आमची कातूर आमची बदका बगसूं आमकां सस्ताच्या जिविताक पावूं. Christ
ताच्या इश्टा संसारी बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर एकलो सुपवित्र एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया देवा सर्व वस्तूच्या रचणारा आनी सांबाळणारा आमचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल सगळ्या काळजान तुजी सेवा करून तुज्या बोगसणेंत जोडूंक आमकां फावो कर आमच्या सुमयेंत तुज्या पुताचे कुसलवी तो क्रोदीव तुजे सवें पळयतात म्हणजे एकपणान जियेताय आराज चलयताय सासनशार सासनान आमेन सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप राग आनी क्रोध ह्यो दोनूय वस्तू नश्ट्यो आनी त्यो पातक्या सोवें आसतात सूत घेता ताचो सर्वेस्पर सूत घेतलो कित्याक ताच्या पातकांचो तो सारको हिशोब दवरता तुका वायट करतल्या तुज्या पेल्याक भोगोस आनी तूं मागणें करताय तेन्ना तुजीं पातकां भोगसतलीं एक मनीस दुसऱ्याक जळटा जाल्यार ताच्यान सर्वेस्परा लागीं काकलूत कशी मागूंक जायत आपणा सारक्या मनशाचे चुरचुरे ताका दिसनात जाल्यार आपल्याच पातकांचें भोगसणें ताच्यान कशें मागूंक जायत मासा रोगताचो जावन तो राग धरून रावता तर ताच्या पातकांचें भोगसणें कोण ताका दितलो निमाण्या वस्तूंचो उगडास दवर आनी दुस्मानकायो सोड तूं मरतलोय आनी कुसतलोय म्हूण उगडास कोर आनी आज्ञा सांबाळ आज्ञांचो उगडास दवर आनी तुज्या पेल्याचो काळजांत राग धरूं नाका भोव वर्त्या देवाच्या कोराराचो उगडास कोर आनी पेल्याच्या अपमानाची पर्वा करूं नाका देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार जबाब गीत घेवया B6 पेज 22 बागयोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप भाव भयणीनो
आमचे भितरलो कोणूच आपणा खातीर जियेना आनी कोणूच आपणा खातीर मरोना. आमी जिवी आसांव जाल्यार सोम्या पासत जियेतांव आनी मोरून वेतांव जाल्यार सोम्या पासत मोत्तांव. म्हणटोच जावं जिवी जावं मेलोली आमी सोम्याची. क्रिस्त मेलो आनी परत जिवो जालो. तो ह्याच पासत मुणगे मेल्ल्यांचो आनी जिव्यांचो सोमी जावचे खातीर. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. उद्गार गायन करूया. B11 पेज 28 आमी पयलो श्लोक गायतल्या. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातया परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोया. पेद्रून जेजूक सोशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले फावटी म्हज्या भावान म्हजेर चूक केल्यार हांवें ताका भोगसूचो? 7 फावटी लेगून? जेजून ताका जाप दिली, 7 फावटी न्हय पूण 70 फावटी 7. ते पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवन सोदतल्या एका राजा परी सुर्गीचें राज हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 टॅलंट रीण आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक, भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलें विकून आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना हात पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकोस काडून मातसो राव, सुकलें तुजें हांव फारीक करतां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय भोगशिलें. हो चाकर भायर गेल्या उपरांत ताका 100 दिनार देणें आसलेल्या आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गुंवटी पिडूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कर. पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकोस काडून मातसो राव, सुकलें तुजें हांव फारीक करतां. तरी तो आयकना जालो, पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करिसूर ताणें ताका भणकुणींत घालो. हें घडलेलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर बहुत दुखले आनी वचून घडलेलें तितलें ताणें आपल्या दोनयाक पडीत केलें. तेन्ना दोनयान ताका आपोवन हाडून म्हणलें, खोट्या चाकराक, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण भोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली. तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली आनी रागा बरी जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसोबाच्या हातांत घालो.
तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणाक काळजांतान बक्षिना जाय जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकां बक्षिचो ना. जेस क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबडेंदो आयज जेन्ना आमी ह्या साद्या कड्याच्या 24व्या आयताराक आमी भाग घेता आसतना आनी आयच्या सेवा धर्माचेर आमी नियाळ करता आसतना आमचो हो विशय आमकां म्हणटा दुसऱ्यांक आमी भोगसणें आमी दिवया, दुसऱ्यांक आमी भोगसूया असो आयज जेजू आमकां सगल्यांक म्हणटा. आमकां उगडास आसतलो. जानेवारीचे 23 1999 ह्या वर्सा आमी मिडियाचेर जावं न्यूजाचेर आमी पळयलां आसतलें एक घोडणी ग्रॅन स्टेन ह्या दादल्याची ह्या दोगां ताच्या पुताची ग्रॅम स्टेन्स हो दादलो आपल्या कुटुंबाक घेवन ओरिसाय ह्या गांवांत तो वावर करतालो. ऑस्ट्रेलियन मिशनरी हे गरीब गांवां वचून गरिबाची सेवा करता आसतना तांकां ग्रॅम स्टेनाक आनी ताच्या दोगूय पुतांक फिलीप आनी तिमोथी हे दोगांय पुतांक एक दारूण मनशान दारा सिंग ह्या मनशान हे तिगांयकूय ग्रॅम स्टेनाक तशें दोगांय ताच्या पुतांक फिलिपाक आनी तिमोथीक दोगांयक तिगांयकूय जिबींक लासून मारले. आनी कोणी आमी टीव्हीचेर आमी पळयलां आसतलें, पत्राचेर आमी वाचलां आसतलें. पूण उपरांत कितें घडलें? ताची पोतीन मोव काळजाची वस्तरी हे दारा सिंगाक भोगसणें फावो करता. हे वस्तूच्या जिवितांत मोगाच्या बाबडेंदो केदें व्हडलें दूख उपरासलें आसतलें, केदें व्हडलें तेच्या काळजांत राग उपरासलो आसतलो. हे घोडणी पळोवन ही वस्तरी सगळी तोटाकली आसतली. पूण जावनूय निमाणें ही वस्तरी ह्या मनशाक भोगसणें दिता, भोगसणें फावो करता. ती म्हणटा आय फॉरगिव दीस पर्सन. केदें व्हडलें उतर मोगाच्या बाबडेंदो. तिणें न्हय फकत बेश्टें उतर म्हणलें पूण काळजांतल्यान तिणें ह्या मनशाक भोगशिलो. हें उदाहरण आमी पळयता. तशें दुसरें आमी पळयता सर्गेस पाप साहेब जुआंव पाव दुसरो जेन्ना अहमद अली ह्या मनशान ताचे फाळ मारूंक सोदतालो, चुकलो. उपरांत अली अहमद अली बोणकोणीत आसलो. सर्गेस पाप साहेब जुआंव पाव दुसरो क्रिस्मसा दिसा वेळ काडटा आनी ह्या मनशाक बोणकोणीत भेट दिता. सगळी मिडिया रावताली पळोवंक कितें आनी कित्याक तो गेला. तो त्या प्रिजनांत तो वेता, बसता ताचे फुड्यांत आनी निमाणें भायर सोदता आसतना ताका म्हणटा, सर्गेस पाप साहेब म्हणटा हांवें ह्या मनशाक भोगशिलो. मोगाच्या बावळेंदो, हे दोन घोडण्यो हांवें तुमच्या मुखार दवरल्यात. पूण हे घोडणेचेर
आयचो सेवा धर्म आमी पळयता हो विशय भोगसणे वयर. जेन्ना आमी म्हणटा भोगसणे वयर आयज तिनीच वाचपा आमकां हेच विशया वयर आमकां नियाळ करूंक आमकां सांगता. आयचें पयलें वाचप सिराकाचें हे पुस्तकाक आमी पळयता कशे तरेन हे पुस्तक आमकां म्हणटा दुसऱ्याक आमी कशे तरेन आमी भोगसूंक फावो. आमच्या पेल्याक जेन्ना म्हजो पेलो म्हजेर आड वेता, म्हजे बोगलांड्यार घालता, हो जायते तरेचे म्हजे उतरां म्हजे उलयतात, पूण सिराकाचें पुस्तक म्हणटा आमी आमच्या पेल्याक भोगसूंक फावो. आयचें शिव वर्तमान तेंच आमकां म्हणटा. पेद्रू जेजू फुडें येता मोगाच्या बावडेंदो येता आनी म्हणटा सायबा हांवें कितले पावट हांवें भोगसूचें? 7 पावटी. पूण जेजू मोगाच्या बावडेंदो पेद्रूक म्हणटा 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7. न्हय फकत तितलें, पूण जेजू म्हणूंक सोदतालो तुज्या काळजांतल्यान तुवें भोगसूंक जाय. न्हय आयज पूण सदांकाल आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक गरज. ते पासत जेजू म्हणटा न्हय फकत 7 पावटी पूण सदांकाल तुज्या जिवितान तुवें भोगसूंक फावो. आनी उपरांत जेजू आमकां वपार सांगता एका राजाची आनी एका चाकराची. उपरांत जेजू आयच्या मातयेच्या शिव वर्तमांत ही वपार आमी पळयता. कसली वपार? आयज जेजू मातयेच्या शिव वर्तमान आमकां ह्याच भोगसण्या वयर हें जेजू आयज आमकां वपार सांगता. आनी वपार म्हणल्यार एक राज आसलो म्हज्या बावडेंदो आनी चाकोर. आनी हो चाकोर राजाक जायतें रीण आसलें राजाक दिवंक. आनी हो चाकोर राज लागीं भोगसणें म्हणटा राजा म्हाका थोडोच वेळ तूं दी. ताचे पांय पडटा आनी म्हणटा म्हाका थोडोच वेळ म्हाका दी, हांव चुकलें म्हजें रीण हांव तुका फारीक करतलो. असो चाकोर मोगाच्या बावडेंदो राजाक म्हणटा. राजा उपरांत म्हणटा ताचे चुचुरे धरता, कित्याक ताणें ताचे काळजांतल्यान म्हणलेलें. ताचे पांय तो पडलो आनी म्हणलें म्हजें रीण भोगसी. आनी राजा मोगाच्या बावडेंदो हे चाकराचेर नदर मारता आनी चुचुरे ताचे कुदता. राजा मोगाच्या बावडेंदो ह्या मनशाचे चुचुरे दिसले आनी ताचें रिणूय ताणें भोगशिलें. हो चाकोर वेता आनी उपरांत वेतकूच हे चाकराक आनी एक चाकोर रीण फारीक करूंक आसलो. पूण हो मनीस जे राजान हे चाकराचें रीण भोगशिल्लें पूण हो मनीस खरो नासलो, फोटींग तो आसलो. दुसऱ्या मनशाचें रीण भोगसून ताचे लागीं घोड नासलें. त्या मनशाक तो भोंडकुडीन घालता आनी जायते त्रास दिता. मोगाच्या बावडेंदो आयच्या शिव वर्तमान जेजू वपार सांगता आसतना जेजू आयज आमकां म्हणटा जशे परेन तूं दुसऱ्याक भोगशिता तसो तुजो बापूय स्वर्गाच्यान तुका भोगशितलो. जेजू आयज म्हणटा म्हजो बाप तुका स्वर्गाच्यान तुका भोगसणें फावो करतलो. हांव स्वर्गांत संवसारांत जिवी जियेता आसतना दुसऱ्यांक भोगसणें हांव दितां, भोगसणें फारीक कोत्ता. तेन्ना जेजू आमकांय भोगसणें फारीक करतलो. तर म्हज्या बावडेंदो भोगसणें जायतें कठीण. दिसाच्या जिवितांत जेन्ना आमी आमचें जिवीत जियेत आसतना दुसऱ्यांक भोगसणें दिवंक जायतें कठीण आनी जायतें आघोड. पूण जेजू आयज आमकां ह्या पवित्र पुस्तकांत शिव वर्तमान हें उदाहरण दिवन आमकां जेजू म्हणटा जो मनीस देवाच्या पावलांत चलता तो दुसऱ्याक भोगसणें फारीक करता. जेजू आयज आमकां म्हणटा दुसऱ्याक आमी भोगसूया. आमी आमचे लागीं विचारया आमी दुसऱ्याक भोगसणें फावो केलां काय? जेन्ना आयज जेजू आयज आमकां म्हणटा जशे परेन राजान आपल्या चाकराक रीण भोगशिलें
तशें आमी दुसऱ्याक भोगसणें फावो केलां तर आयज ह्याच वाचमाचेर आमी नदर मारून जेन्ना आमी नियळ केला आसतना भोगसणे वयर आमच्या जिवितांत जी जेवाची उतरां आमी वाचल्यांत ताचे नियळ आमी केला तीच आमच्या जिवितांत घेवन आनी जेन्ना देवाची आमी पावलां मारता आसतना दुसऱ्याक भोगसणें फाव करून देवाचो आदार आमी मागुया. सुलामी बरोबर म्हणूया भावार्थाच्या उत्सवांनी स्वतमानता देवा सपुत्र बापा स्वर्गान पितेच्या आसना आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आंकवा मरे ताण सांबाळलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसलें ताका भुस्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मरणांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत सोडलो सोपत्रार देवा बाबाच्या सुदाक बसता तुवें तांची मेल्ल्यांची मोजबी करूंक येतलो स्वतंत्र पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तां साहित्य पातकाचें भोगसणें कुडीचे जिवणपण सासणाचे जिवीत आमेन. भोगसणें वरवीं जिवीत मेळटा हें जिवीत आमकां दी म्हूण हे वेळार आमच्यो गोरसो देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक पासत मागुया. आपूण पयल्या भोगसणेचे नमुणे जावन पोरचे भोगसणेची जोर उक्ती करून बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. धर्मा पासत वाड विवाड जाता तेन्ना जाणविकायेन सदांचो निर्णय घेवंक बापा लागीं मागुया. संधान करून सोदिनांत तसल्या पासत मागुया. आयज जायत्या देशां आनी राज्यां मदें राजकारणाच्या वांगड्यां मदें शेजाऱ्या सोयऱ्यां मदें भोगसणें ना जावन घायाल जाल्ल्या मनशांक आमी पळयता. असल्या आमच्या संस्कारां पेकोय म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या जणेकल्या पासत मागुया. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी आज खातीर संवसारांत जायते उत्सांबोळ भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेत आसा आनी कश्टवता आनी अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगा बेगीन उपाय नीग घेतोल्यांक सोंसणीकाय आनी घोटाय पिडेंत कश्टांतल्यांक बेगीन पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बापा आमची साल भोगसणेची जावन कांय आमच्यो गोरसो तुज्या मुखार दवरल्यांत तुज्या कळमळ्यान त्यो दी म्हूण आमी मागता. तुजे पुताचे जशे नांवान आमेन. दाना तयारेच्या वेळार गायन करुया C22
page 37. Moja babrendo moja तुमचे बोलदान सुरपदा देवपा मातसलेंचा म्हण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्त्र आमच्या मगडा बापा दयान आमची मागणी आयक आनी आमची देणी मानून घे आनी आमी जण एकल्यान तुज्या मानाक केल्ली भेटोवणी सोमेसाच्या सर्वणे उपकारोशें कोर हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवीन. आमेन. सुरेस्पो तुमचें सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची कारसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सुरेस्पराक आमच्या देवाक दिनवास सुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा सोरपदान सासणाच्या देवा सोर करायन सोरताय जेज क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयतान सोडून घेतलो. कुर्साचें मरण सोंसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून देवतां बरोबर आनी सर्गीचे सो दरबारा संगाती तुजी मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. हो स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. हो स्वर्गी तुका सोय सोय. बाबा क्रॉस पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोड तुज्या पवित्रत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कासून सोसो मुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर वशी. तेच जेवण सदोश्टें काल्स घेतली. तुका नवें दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या सासणी कळेश्वर गत. पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशे बसत तें वाडवतलें. हें म्हज्या उगडासा करून. भारताचो गोड परगोटुया. सुम्या जेजू आमी हो उंडो खाता आनी एक काळशींतले पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो पुनर्जीवनाचो आमी भक्ती म्हणटा सोदता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक सेवा करून आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडीर गोड दिले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्यान एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितीचे विस्तारले
तुझे पवित्र सभेत सोगडास कोर फ्रांस आमच्या बागेन बापा फिलिप आमच्या गवळी बापा आनी सगळी आदनी वर्गार वर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनः जेवणपाचो बरस्तर मेल्ल्यान ते आमच्या बाबडेची कागलत कोर तांकां श्वेती मेल्ल्यान समेस्तां तुझें पोज तुमकां म्हणून फाव कर आमा समेस्तांची दया करून मागता आंको अमृत देवाशमय संगाती तिची बती बागेवन सुसे बागेवन दोन दूत बागेवन सुसेवास बागेवन विन्सन पालोटी आनी सोड कात कमानोल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासरे सुकून आमकां वांट दी त्या सांगाता तुजी मामागांव आमकां फाव कर जेस क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेसू वरवीं त्या जेसांता त्या जेदताय पवित्रात्म्याचें एकपणान सर्वपुत्रा बापा सर्वतका सासनाच्या सासनान आमेन. जेजू आमकां मागणे शिकले आसा तें मागणें आमी म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राय आमकां येवं तुजी गोश्टी सागार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तुज्या आमची पातकां भोगोस आनी आमकां त्राणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दयगणे जिवितान सोस्काय आमकां दी स्वर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंड्रा जेज क्रिस्ताचें आमी बरोशांत रेखता थ्रू आमकां जिवदाक अकलतीन सर्व पदांतली स्टोय आनी सर्वकांतली वाटाय त्या राजवटी पोती आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतामुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी कुशेपण तिका शांती दी आनी सुन तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजू चलयताय सासनाच्या सासनान आमेन. तुवेंची शांती स्वर्गात तुमचें सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं. एकमेका मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणा पर्यंत सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे तरेचे म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करूया D9 पेज 51. Amém.
जेसू आमच्या कारसान येता जोरी आमच्यान जेसूक ह्या वेळार साक्रमेंता रुपान शेवंक जायना ताच्या आसण्यान आमी बगुया आनी बरोबर हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेसू भोव पवित्र संस्क्रांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेसू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव ओमोडीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या कारसांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या कारसांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटान तुज्या सोशिलो कोर्सरूंक केदींच म्हाका निर्मिनाका. आमेन. प्रार्थया. सर्वेस्वर आमच्या बापा जे तुजें मास आनी रगत आमी आतां घेतलां ह्या सोयीच्या देण्याचो गूण आमच्या आत्म्यान तशें कुडींत आमी भोगोसो कर. अशें आमचें जिवीत न्हय भोगो जेदुशें जिवीत आमचे भितर वाडत वचूं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सुरेस्वर तुमचें सौम्य आसूं तुमचे सगळे आनी सर्वपुत्रा देव बाब आनी पुत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुया शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बोडकर. शेवटाक गायन करुया F23 पेज 96.